मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार भिरांकूळ अपघात, एकल्याचो गेलो बळी. 2 दुचाकी मदीं घडलो हो अपघात. सांकवाळच्या कन्नड राज्योत्सवाच्या कार्यावळीत जिवंत रंग, संस्कृतीक अभिमान आनी एकचार हांचो खर संदेश. गोंयचे उदरगतीत आनी प्रगतीत कन्नडिगा समाजाची महत्वाची भूमिका हाडली उजवाडाक. राज्यांत फुडले कांय दीस अचकीत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय. 7 तारखेक गडगड आनी विजेच्या सांगातान पडटलो पावस. हवामान विभागाचो त्या दिसाक येल्लो अलर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांव रेल्वे स्टेशना लागसार भिरांकूळ अपघातांत एकल्याचो बळी गेलो. 2 दुचाकी मदीं हो अपघात घडलो. मडगांव पुलिसांनी हे घडणुकेचो पंचनामो केलो आनी फुडलो तपास चालू आसा. हे घडणुकेचेर आमचो रिपोर्टर रमेश नाईक रावतान पुराय माहिती दिल्या. पळयात. आता मी आसा ते जो रेल्वे स्टेशनार रोड येता आनीक वो मडगांव साकून रावण फोंडार आनी व्हाया केप्यां कुडचड्या सावड्ड्या हांगा वता. आज राती एक फॅटल एक्सिडेंट जालो आनी तो म्हणलें जाल्यार 2 बायक ज्यो आसात ह्यो मडगांवच्यान रावण फोंडा रोडाचेर वताल्यो. जेन्ना रेल्वे स्टेशनाचेर जो क्रॉसिंग रोड आसा ह्या टायमार खंय तरी एक बायकवाल जो आसा हेणे ओवरटेक करपाचें केलें आनीक तितूंत भितर मुखार जो कोण वतालो ताका तेणें फाटल्यान डॅश दिली आनीक दोनी बायक आसले कारणान एक स्कूटर आनी दोनी स्कूटरी आसले कारणान जो मुखालो आसा वो रस्त्यार पडलो आनी ताका सडन हेड इंजरी जाली आनी ताका रोखडोच हांगच्यान ऑस्पिशियो हॉस्पिटलांत जर व्हेलो जाल्यार थंय डॅड म्हूण तेणी डिक्लेअर केलो. हेजें नांव जावन आसा परशुराम तलवार आनी हो परशुराम तलवार जो आसा हो मडगांव म्युनिसिपालिटी आसा हेजी गाडी चलयतालो. आमी हांव म्हजे फ्रेंड म्हणजे आमी थंयसून येताले हावजींग बोर्डाक वचून जेवण सो थंय गेल्यार थंय एक्सिडेंट जालो. ते कितें जालें सायडीक पार्क केले गाडयो आनी ते स्टेशनासून भायर सरताय यशवंत सो थिंगा पार्किंग एकल्यान येयला आनी एकल्या माल येता थिंगा पडलो. इंजर जालो कसले माल लागलो तेन्ना थिंग शिफ्ट केलो मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. मागीर थिंगा आमी आयकलां की तो ऑलरेडी एक्सपायर जालो म्हणून. सो हांव मागवता तितले पार्किंग करता ते रस्ते ते बंद करता. आख्खे लायनी पार्किंग आसत थिंगा. सो मागीर आमी कोण वयता तेन्ना कांय कोणा मागीर सो हांव मागवता ते पुलीस बी आहाय ते तेन्ना ती रोड हाली रोड पावतो हायवे न्हू थिंगा. सो मेन रोडाचेर ते आतां हॉटेल बी गायले सगळे गाडी रस्त्यार पार्क करताय. सो मागीर ड्रायव्हरांनी चान्स आसना तो बाबडो कोणा तो म्हणजे आरती माल नाही हाडटा तो तकलेन पडो तकलेन बरो माल लागलो तेन्ना म्हणून ते हें जालें न्हू हॉस्पिटल वयता जाता हांवें तुका भायर पडलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी भक्ती पै बाळगी. मये गांवांतल्या रेल्वे क्रॉसिंगाचेर ओव्हरब्रिजाची मागणी नेट धरता. लोकांच्या सुरक्षिततायेच्या हेतान गर्दी टाळपाक आनी येरादारी सुरळीत करपाक ह्या ओव्हरब्रिजाची मजत जातली, थळाव्यांचें म्हणणें. मजगतीं हो प्रश्न रेल्वे महामंडळा कडेन व्हेल्ल्याचें थळाव्या आमदारान सांगलें. पळयात. आयज जे आमी हांगासर उबे आसा हो रस्तो जो म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो आमच्या मयासून जो म्हापसा किंवा पर्वरी किंवा पणजे वचपाक जो लोक यूज करता पळय तो रस्तो आसा. आनी ह्या रस्त्याक मातशे फुडें आमी पळयल्यार हांगासर रेल्वे क्रॉसिंग आसा. आयज हो रस्तो फक्त मये गांवा पुरती उरोंक ना तर आयज हो रस्तो आमच्या सांखळीसून आमच्या वन मावळे कुडचिरे आसूं किंवा आमच्या नार्वे आसूं आनी आमच्या बिचोरसून जितले लोक येता ते लोक सगळो हो यूज करता कारण हो रोड तांकां शॉर्टकट दाखयता. जेन्ना तांकां कोणाक पणजे वचपाक जाय पर्वरी वचपाक जाय पळय तांकां हो रूट शॉर्टकट दाखयता. सो हांगासर जी डेलीची जी गाडयांची वर्दळ आसा ती वाडलेली आसा. आनी तशेंच जेन्ना जे आमच्या बेळगांवसून म्हूण कर्नाटकासून किंवा महाराष्ट्रासून जे टुरिस्ट किंवा जे लोक आमच्या बीच म्हणजे गोंयांत येता किंवा आमच्या जे आमचे बीच आसा कालांगूट किंवा बार्देस लायनी जितले बीच आहा किंवा मिरामार म्हूण कसले जितले बीच आहा पळय जेन्ना ते गुगल मॅपार जेन्ना सोदता तेन्ना तांकां हो रूट जो आहा पळय तो शॉर्टकट दाखयता. खुबशे आमी पळयता की हांगासर तेंचे तश्यो टॅक्सी गाडयो किंवा कर्नाटका रजिस्टर MH रजिस्टर गाडयो खुबश्यो येता आनी हांगासर हो रेल्वे क्रॉसिंग आसल्या कारणान
हांगासर जे गेट पडटा जेन्ना रेल्वे क्रॉस जाता पळय ट्रेन क्रॉस जाता तेन्ना गेट पडटा पळय तेन्ना हांगासर जी ती लायन लागता पळय न्हू ती इतली लायन पयस आसता की कमीत ते आमकां 20 मिनटां रावचें पडटा जेन्ना ट्रेन गेल्या उपरांत सुद्दां इतलें कंजेशन जाता की क्रॉसिंग करतना आमकां खूब त्रास जाता जेणे करून त्या खातीर म्हाका दिसता आमच्या पूर्ण मये गांवा कडल्यान म्हाका एक विनंती करपाची आहा जे आमचे रेल्वे कॉर्पोरेशन आसा तेंच्या कडेन थ्रू आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे आमदार स्थानिक आमदार श्री प्रेमेन विष्णू शेट यांच्या मार्फत म्हाका तांकां सांगचें दिसता की तेंच्यांनी जशें आमी आज पळयता की आमच्या ओल्ड गोवा गवनाळे हांगासर जो फ्लायओव्हर काम चालू आसा त्या धर्तीचेरूच हांगासर आमकां एक अशें तेणें अरेंजमेंट करचें की हांगासर एक फ्लायओव्हर जावन जो लोकांचो व्हडलो एक प्रॉब्लम आसा जे लोकांक कोण कामाक वयता कोणाक त्रास जाता पळय न्हू ते त्रास मातशे कमी जातले अशी एक विनंती करता आनी हांव हांगा गाडी आतां ट्रेनी भरपूर येता न्ही कंटिन्युअस चालू आसता ट्रेनी अशें आसा की आतां प्रत्येक अर्द्या वरान एक ट्रेन येता सो जेन्ना तूं क्रॉस करता जेन्ना आमी क्रॉस करता एक 5 मिनटान परत गेट पडटा कारण तांकां म्हाका दिसता प्रायर गेट ट्रेन येवच्या पयलीं एक 20 मिनटां पयलीं घालची पडटा सो 20 मिनटां घातल्या परत गेट पडल्यार परत ट्रॅफिक जाता आनी आमी हालींच आयकलां की अशें की डबल ट्रॅकिंग येवपाचें फाल्यां जर डबल ट्रॅकिंग जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमकां क्रॉसिंग करपाचो खूब त्रास जाता कारण डबल ट्रॅकिंग म्हटल्यार आनी ट्रेनी वाडटल्यो ज्यो आतां सिंगल ट्रॅक आसल्या कारणान इतलो जर त्रास जाता फाल्यां डबल ट्रॅक जाल्या उपरांत ट्रेनी वाडल्या उपरांत आनी लोकांक खूब त्रास जाता सो म्हणून आमी काय रिक्वेस्ट करपाची आसली की हांगासर जर फ्लायओव्हर जालो नाल्यार हो प्रश्न सुट्टा काही तेंपा पयलीं आमच्या सरकारान म्हणजे कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशनान हांगासर डबल ट्रॅकिंग जातले अशी घोशणा बी केल्ली आनी आमी मये मतदारसंघासून तांकां एक विनंती केल्ली की आमच्या हांगासर भावकाय म्हणटा थंयसर वांयगणे म्हणटा थंयसर स्टेशन जावपाक जाय आनी डबल ट्रॅकिंग जर करता किंवा रोड रुंदीकरण जर जाता जाल्यार जी आमची 2 जंक्शनां आसा आनी जे प्रामुख्यान हे जे चडान चड ट्राफीक आसलेले जे जंक्शन जे आसा हांगासर जो ओव्हरब्रीज जावपाक जाय अशी जी मागणी ग्रामस्थांची आसा ही उचलून धरून आमी आमचे सगळी शक्ती पडाक लावन आमचे केंद्रीय नेते जे आसात श्रीपाद भाऊ नायक तशेंच आमचे मुख्यमंत्र्यां कडसून आमी हो प्रयत्न करतले की ह्या भागान हे ओव्हरब्रीज जावचे आनी कोंकण रेल्वे कडेन हो हट्ट आमी धरून वचपाक जाय खबर आसा आनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यामुळे हे शक्य जावपाचे चान्सीस आसा गोवा 365 खातीर महेश गोयकार मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू आता घेऊया एक ल्हानसो विसव विसव प्रन्योकार पोया फुडल्यो खबरो सांकवाळच्या कन्नड राज्योत्सवाच्या कार्यावळीत जीवंत रंग सांस्कृतिक अभिमान आणि एकचार हांचो खर संदेश आशिल्लो आमदार बसगौडा पाटील यत्नाल आणि सिद्धन्ना मेथी या सारख्या फुडाऱ्यांच्या हजेरीत या उत्सवात एकचार आदर आणि गोयचे उदरगतीत आणि प्रगतीत कन्नडिगा समाजाची महत्वाची भूमिका उजवाडार हाडली भव्य कन्नड राज्योत्सव कार्यावळीत सांकवाळे रंग नाच आणि देशभक्तीच्या अभिमानान उजवाड घालो गोयातल्या कन्नडिगा समाजाचो एकचार दाखोवन कर्नाटकाचो स्थापन दीस मनोवपा खातीर शेकड्यांनी लोक जमले ह्या कार्यक्रमाक बिजापुराचो आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाल आणि महोत्सव समितीचे अध्यक्ष सिद्धन्ना मेथी हांनी वांटो घेतिल्लो बांदकाम सावन नागरी सेवा मेरेन गोयचे उदरगतीत कन्नडिगांची महत्वाची भूमिकेचे सिद्धन्ना मेथीन तोखणाय केली घाटी आणि लमानी ह्या उतरांचो वापर केल्ल्याचो ताणें निश्चित केलो पूर्वग्रहाचे सुवातेर आदर आणि मान्यताय घेवची अशें भर दिलो कन्नडिगा भायले न्हय तर गोयचे अभिमानान योगदान दिवपी मतदार आणि फुडारी अशें तांणी आरजीपीचो फुडारी मनोज परबाक याद करून दिले आम्ही आणि तुम्ही भाव भाशीना तुम्ही आम्ही तुमका वोट घालूक ना अख्खे मुख्यमंत्री करपाक आमची वोट आसा मरे वन कॉन्स्टिट्युएन्सी तू ग्रामपंचायती जाले जाल्यार तू आमकां गाठी तो लमाणी हे लमाणी म्हणून सांगता सगळे लमाणी क्रायम असना तू लमाणी क्रायम आसा सगळे लमाणी क्रायम असना तुका सगळे लोक बरो आसा सगळो वायट आसा अशी सगळो चोर आसा उलोवपाची गरज ना हांव प्लीज तुका सांगता अशी सांगनाका शरण मेटी सुद्दां जाल्लो रवी गौडा जाल्लो आनी गोविंद लमाणीचे भायल अनुष्या लमाणी जाल्लो तांकां तूं गाठी म्हणपाची गरज ना फुडें जिल्हा पंचायती निवडून हाडटा आमी एक MLA काडटा तुजे बी आशिर्वाद जाय आमकां आमी तुमकां आशिर्वाद करता
आमदार यत्नालन आपल्या उलोवपांत गोंयांत रावपी कन्नडिगांनी राज्याचे उदरगतीत आनी समरसतायेत सक्रियपणान वांटो घेवचो असो उलो मारला। समावेशकतायेचो उलो करून तांणी म्हळें, वी आर ऑल इंडियन्स फर्स्ट आणि प्रादेशिक रेषेंतल्यान समाज एकठांय उबे रावल्यार प्रगती जाता असो उगडास सगळ्यांक करून दिलो। हम सब भारतीय हैं, हम गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र ऐसा नहीं, सब हम एक है, हम सभी भारतीय हैं सर। ये ऐसा हम हमारे में ये नहीं हो, भेदभाव नहीं होना। हम भी गोवा के जो विकास में हमारे कन्नड़ का जो लोग हैं उनका भी योगदान है। यहाँ का जो मूल जो निवासी है उनको तकलीफ देने का मनसा हमारा नहीं है। मैं भाषण में वही कहा, जो प्रदेश में हम जो प्रदेश से जो हमने हमारा परिश्रम से जो हमने अन्न खाते हैं वो राज्य को धोखा करने का नहीं है। गोवा का जो विकास है, गोवा का जो मूल जो निवासी है उनके साथ हम भाईचारा से रहने वाला, हम उसको तकलीफ देने वाला नहीं है। हम वहाँ घाटी लोग नहीं है, हम संपूर्ण भारत के निवासी हैं। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, लिन्से बेनेझिस आनी अरुण नाईक। कुर्तरे वाठारांत मोबायल टॉवराचो विशय घेवन वातावरण बरेंच तापट जाला। थळाव्या लोकांसयत आमदारान मोबायल टॉवराक खर विरोध केला। हे काम कोणाच्या आशिर्वादान चल्ला होय, लोकांचो विरोध आसून लेगीत ह्या मोबायल टॉवर येतलो वेळच सांगतलो। ती 9.5 प्रॉपर्टी आता थिंग पयलीं भुरगे खेळटाले बी आमगेले, आता तें बंद केला आनी थिंग आता तें फोंडिला ऑलरेडी, फोंडप बी केलें। आता तेणें कोणा सांगून फोंडिला वो कोणा सांगून तेणें पंचायत म्हणटा हालसीन म्हणटा आपण खबर ना, आम सरपंचाकूय विचारले तेकाय खबर ना, म्हणल्यार कोणा पंचायत लोकल बॉडी कांय इन्फॉर्म केलें ना। ऑलरेडी वन टावर देर ऑलरेडी वन देर आनी आनी टावर कित्याक तेजे वयल्यान ट्रान्सफर तो कितें म्हणटा एक आहा न्ही एक आहा म्हूण तो साद्यन म्हणटा, आमी गेल्ले आतां तेजे पकडे एक आहा म्हूण ऑलरेडी तो एक आहा तिका अपॉइंटमेंट दुसरे घातात आपल्यागे हितून। सो ऑब्जेक्शन कोणाक आसत एक आहा न्ही मोठो एक आहा जाल्यार आनी 4-5 घालपाचे। ऑलरेडी 2 टावर आहे। In the vicinity of 600 meters, there are 3 towers. आणि टावर नाका, मल्टिपल कनेक्शन एक टावराची दिवपा जाता आनी तेणें ऑलरेडी दिलें। सो तो इंडस म्हणटा तो चड मस्तीपण करता। आय विल नॉट टॉलरेट इट। नाय जाल्यार आय वूड हॅव हेल्प्ड इट। कनेक्शन मेळना जाल्यार आय वूड हॅव बीन विथ द पीपल। फॉर एक्झाम्पल विराभाटार थिंग कनेक्शन मेळना आसलोलें, आमकां कनेक्शन मेळना आसलोलें, मागीर हिंग राडयता गेलें इशू कावार। बट आहा थिंग आनी घालप, आय एम नॉट इन फेवर ऑफ इट। There is a lot of pressure. As it is, there is people's apprehension that lokagi apprehension कितने radiation जाता आणि किस जाता. So let us not get into that fights. आज लोकांक म्हणजे आणि आर्ग्युमेंट करून जायना, प्लेस जायना, आर्ग्युमेंट करपाक जायना. आर्ग्युमेंट करून जाता, हरें जाय जाल्यार. Thing I feel that is not required. Already we have 3 towers. More tower is not required according to me. Let them justify. But we will stop it. I will tell the panchayat to make better. We will go. I will go and also stop it. Kona power na ata central government power apna ko hoila and they give them direct powers. But we are locals, and if it is not required, we have got a right to object, which we will enforce our right. We will do our best to stop it. सगळं लोक तेका लागून एकठांय जालो. आम देखून हुंय आसलोले धांवन येयले हे जाता म्हणून आलो तो तेका आडयता तो आपणा वखद बरें सांगता वायट काय जायना टावराचेर. टावराचे वायटूय जाता ती जायते ते आमकां इफेक्ट जाता कितें आमी बगले आहाय थिंगा आमकां कळटा लोकांक विचारले कितू घरांचे वीज पडले ते वर्सां एवरी पावसां वीज पडटा कोणा एक दीस आतां स्लॅब देखून पडलेलो तो म्हणटा म्हणजे म्हाका दिसता ते घालपाकूच जाय कितें तेका पयशे मेळटाय न्हू आमकां कोणाक कितें फायदो जाता इज नॉट अबाउट मनी बट इट इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ द टावर. आनी तो सांगता की आपल्या भाटां काडपाना आमी जाता भाट आपल्या न्ही तो सांगता म्हणजे तो म्हणटा कितें आपणाक ऑथॉरिटी दुसरें हांव आतां आम कितें म्हणटाय पंचायत म्हणटा आपणाक सांगलो देखून ना लोक सांगलें सांगलें सगल्यांक आमकां टावर नाका सगळ्या टावर जायो हे 2 टावर चलताय पूण पंचायता इन्कम 1 रुपया ना. आमगे विलेज बॉडी आहा इलेक्टेड बॉडी कोणाकूच जाय इलेक्टेड बॉडी कोण कितें जातलें ते कितें आहाय बेश्टाय तेंचे MP कोण MLA सिलेक्ट जाल्ले पळय ते इलेक्ट केल्ले आहाय तें तर कोण ना. आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंट चेंज केला रूल आमचे आमी लोक वी हॅव दिस डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल आनी सगळ्यांक आमकां रायट आहा जाल्यार आमकां नाका ती टावर कोणाक नाका.
मेडिकल कॉलेजी 3 हायटा सारके जाता तितून तरी लायट एफेक्ट जाता तिगे हॉस्पिटल कितें एफेक्ट जायना सो देखून तुका बेश्टे आगेले तागेले आयकून खुंय उलोवप जायना एक कोण टेक्नोक्रेट वील टेल मी ना सर हें आयल्यार अशें जावपाक शकता कित्याक हे वोदा आहा आनी मुंडल्या लादान जस्ट 20 मिटर ती नाली आहा ती नागो जाल्यार चिंतून जाताली ऑलरेडी इट इज देर या परमिशन घेवपाक ना खंय आमी ते पंचायता घेवपाक जाय म्हाका सुप्रीम कोर्टा ऑर्डर दाखयताली आतां परमिशन घेवपाक नाका कित्याक सुप्रीम कोर्टा ऑर्डर आहा बरो थिंग घालपाक जाता हांवें सांगलां कोण बरो टेक्निशियन टेक्नोक्रेट ताका डिस्कस करतलो हांवें सांगिल्लें की फॉरेन लोकां एफेक्ट जाता हें आयल्यार माल जावपाक जाता कित्याक मुगे नॉलेज प्रमाणे वेज हॉरिझॉन्टल वता वयर आनी दोगऱ्या उंचकोण बोगले गडबड कांय ना सो हें जात जाल्यार हांव तेगे परमिशन फक्त हाड घेतलो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव प्रनियोकार पोया फुडल्यो खबरो. नावेलीम विलेजर्स युनियनान UC बाणावले क्लबा आड जैत मेळयलें. 2-1 अशा गोल फरकांनी ही सर्त रंगली. नावेलीम विलेजर्स युनियनानी फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. ऑल गोवा इंटर विलेज फुटबॉल टुर्नामेंट नावेली रोजरी खेळा मेळार रंगलो. पळयात. आयचे गेम कशी जाली? आज गेम एकदम बरे, दोन्ही गेम एकदम बरे खेळले. बांगाल एक्चुअली बरे खेळले सारखे बट वायल्ड लागून आमी भुरगे बरे डिफीट दिवन हें करून बरे पे जाल्ले 2 गोला जिखले. पण हांव दोगांय गेमी बरे कॉंग्रेच्युलेशन म्हाका आनी ऑल द बेस्ट फॉर न्यू आनी गेम येता कित्याक बेनावली इज अ वेरी बरी गेम आयज बरी दाखयलेली बरे कोण बायलो कोण एक जिखोंक जाय सो आमी नावेली जिखिले सो कॉंग्रेच्युलेशन फॉर. सर तूं दुसऱ्या हेड तांकां कितें मेसेज दिता कितें सांगू? हांव मागोता आमगे गोंयांत इतुले प्लेयर आहाय आतां सद्याक आमगेले इंटर विलेज जावं इंटर वर्ल्ड जावं हेंकां गव्हर्मेंट प्रमोट करपाक जाय. बरी बरी गेम जशें आतां व्हडले क्लब कोण आहाय ते चालू जावपाक जाय कित्याक आमगे फ्युचर आतां फुटबॉलाचेर या कित्याक फुटबॉल इतुले व्हडली गेम आतां आमकां मागोता आमगे इंडियेक हे गव्हर्मेंटान बरें हें कोन्न ताका वर्ल्ड कप आमकां फर्स्ट टायम इंडियेक येयल्या पुरो. सर फातोडा सुपर कप चलता ताचेर कितें म्हणटात? एक्चुअली पळोवपाक गेले जाल्यार आमी आतां सगळे गोंयचे भुरगे आसा क्लब डॅम्पो बी हांवें आयकलां डॅम्पो बी बरी गेले जाल्यार अशें करून म्हाका आतां पयलीं भाशेन आमी पयलीं वयताले ते भाशेन सगळे लोकांनी वचप आनी सपोर्ट करपाक जाय कित्याक आमी पयलीं ग्रावंड म्हणजे डॅम्पो साळगांवकार जावं मागीर मोहन बागान जावं हे आमगे गोंयची गेम इंडिया गेम येताना आमी आख्खो क्रावड भोंवतालो ते भाशेन मागोता आमच्या आख्खे गोंयच्या लोकां कडेन वचून ते सपोर्ट करचो आनी दाखोवचें फुटबॉल गेम घेतली. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. राज्यांत फुडले कांय दीस अचकीत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. 7 तारखेर गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस पडटलो. देखून हवामान विभागान शुक्रारा येलो अलर्ट दिला. फुडल्या 7 दिसांच्या अदमासा प्रमाण वत पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. घोग्यांनी पावस पडपाची शिटकावणी हवामान विभागान दिवंक ना. पूण कांय सुवातांनी अचकीत हलको तो मध्यम पावस पडटलो. तापमानात उष्णताय जाणवतली. जाल्यार 7 तारखेर गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस पडपाचो अदमास आशिल्ल्यान IMDन येलो अलर्ट दिला. मंगळारचे तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. फुडले 7 दीस मध्यम पावस, घोग्यांनी पावसाचो अलर्ट ना. वत पावसाचो खेळ, उष्ण तापमान. 7 तारखेक येल्लो अलर्ट, गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस. तापमानात वाढ, मंगळारचे तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.